आमगेले सेंट विसेंट de पॉल आमगेले 22 फामिल्यो आगोंदाक गरीब आसाय आनी ते संस्थेक हांव आवडटा. हांवें चिंतलें जायते फाटी आमी 108 आपयताय आनी 2 वरां पासून आमी ते पिडुयेंत भाव भयणाक मेळना तेन्ना तांची परिस्थिती वाडटा आनी जायते फावटी एटॅक येवन मरता. त्या पासत आमी चिंतलें आमी दोगांयनी जायते कश्ट त्रास केले आनी दूख सूख आमी लोकांचें जाणा आनी हें जाणून आमी गरिबां खातीर हें एक आमचें मोगाचें दान कशें आमचे संस्थेकूच न्हू आख्ख्या आगोंदेच्या भाव भयणांक केन्नाय दुयेंत जाता तेन्ना ताणें आमकां फोन मारचो आनी आमचो ड्रायव्हर आसतलो आनी आमी ते तांकां भेटयतलीं. फुडें ह्या गाडयाची मेंटेनन्स बी कशें कितें आमी करतलीं सगळें? हय. रस्ते जे थोडे थोडे प्लेसीर जायना आसले रस्त्याचो लोकांनी आमकां हेल्प केलो आनी कित्याक जायना आसलें कित्याक एनओसी लागून कितें तरी इश्यू आसताले आनी बारीक आहा न्हू ते कोण लक्ष घेयनासलो बारीक रस्त्यांचेर एक जावं 20 मिटर्स 30 मिटर्स आनी थोडे एनओसी मेळनासले तो आमी त्यो आमचे एजन करून घेयल्यो. कॉस्ट कितले साधारण? कॉस्ट 12 ते 13 लाख आसतले टोटल सगळे. आधी गाडी ओनली आगोनकारा काय सगळे ना सगळे ऑल कोणाकूच तशें कांयच ना म्हण फर्स्ट प्रेफरन्स आगोंदाक. कॉन्टॅक्ट कशें करतले आतां? कॉन्टॅक्ट आमी रोखडेच दितले अजून तो नंबर हें जावं ना नंबर पडना रजिस्ट्रेशन जावन रजिस्ट्रेशन जातरी आमी सगळे बसतले आमगेले वाड्या वयले गांवचे कितकोन करया हें करया तें सगळें विचारून आमी बरे भशेन सगळे काणकोणकार ऑल कोणकोणकार फर्स्ट प्रेफरन्स आगोंदकार.